नमस्कार येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन सुमार 28 वर्सां उपरांत सांगे मतदारसंघाक मंत्रीपद मेळ्ळें। 28 वर्सां जे आमदार जाले तांकां मंत्रीपद मेळूं नाशिल्लें ते आमदारूच म्हणून उरले आनी आतां शेवटाक जेन्ना भाजपान परत एकदा हो मतदारसंघाचेर आपलो ताबो मेळयलो तेन्ना थंयचे आमदार सुभाष फळदेसाय हांकां प्रमोद सावंत मंत्रिमंडळान महत्वाची खाती दिली। सोशल वेलफेअर, रिव्हर नॅव्हिगेशन आनी आर्कायव्ज अँड आर्किओलॉजी हे खाते। सो आमचे बरोबर आसा सुभाष फळदेसाय। देव बरें करूं सर तुमकां। पयलो म्हणजे सगळीं जाण बोवाळ चल्ला की सावित्री तुमच्या अगेन्स्ट उबी रावली म्हणून तुमी बाबूक तेवटेन उडोवपा खातीर प्रयत्न केले आनी बाबूक केपें उडयलो। अशें सावित्री म्हज्या मतदारसंघान भितर उबी रावली जेन्ना बाबू कवळेकर डेप्युटी सीएम आसा गोंयचो आनी त्या वेळार ताचीच बायल आसा ती सांगेर येता हें बरोबर लोकांक दिसली ना। आमी प्रयत्न करपाचे कांय प्रश्नच येना कारण केपें मतदारसंघान हांव पयलीं पंचायत इलेक्शन धरून जिल्हा पंचायत आनी म्हजे सगळे केपेंच चडशे म्हजे जे सपोर्टर्स आसा ते केपें आसात। सो एक्सिडेंटली हांव पयलीं सांगेर आमदार जाल्लो कारण त्या वेळार सर्कमस्टन्सीस तशे आशिल्ले की मनोहरभाईक दिसलें की हांव सांग्यार इम्पॅक्ट करपाक शकता। ज्या वेळार युरी आलेमांव खूब मोठ्या प्रमाणान थंय जिखपाक शकतालो, बीजेपीच्या हातांतल्यान तो सीट वतालो म्हणून म्हाका ती तिकेट दिल्ली आनी हांव तेन्ना आमदार जाल्लो। ह्या फावटी परत एक फावटी हांव सांग्या वेल्यान उबो रावलो तेन्ना केपेंच्यान बाबू कवळेकराची मिसेस थंय रावली। एखादे वेळेस सगळ्या लोकांक दिसलें की हें बरोबर न्ही की आमचो भारतीय जनता पार्टीचो जो खडेगाठ लिडर आसा आनीक जाणें भारतीय जनता पार्टीचें चडांत चड काम सुरवातीचें काम ज्या वेळार कोण ना त्या वेळार केपें मतदारसंघाक कार्यकर्ते घडयल्ले ते बाबू बरोबर कशें रावता। सो बाबूक भरले सावित्री हांगा उबे रावप बाबूक भरले मानतात अशें म्हणटात लोक पूण म्हजे विशेष तशे प्रयत्न कांय नाशिल्ले। हे कार्यकर्त्यांनी आनी लोकांनी जनतेन तांकां दाखोवन दिल्लें आसा चड हावरटपणां केले जर जाय जाल्यार शेवटाक बापाय ना आनी पुडयय ना अशी स्थिती करून दवरली। बापायन आनी पुडवय ना जाले तांचे बरोबर। सो सांगे मतदारसंघाचे उलयता आसतना आमी पळयलें की फाटले कितलींशींच वर्सां जे विशय काडटाले ते आतां सेम विशय काडटा सांगेचे मतदारसंघातले। अंडर डेव्हलप मतदारसंघ अजून ते धरणग्रस्तांचे विशय सुटूना, लोकांच्या घरान दारान वचपा रस्ते ना, लायटी ना म्हणटा, उदक ना म्हणटा आनी हे इतलें जाता 15 वर्सां भाजपाच्या कार्यकाळान। सो तुमी एटलिस्ट ब्लेम करता भाजपा गव्हर्मेंटाक की भाजपा गव्हर्मेंटाक लागून हे सगळें जावपाचें उरलें। जेन्ना 2012 ते 2017चो जर तुमी विकासाचो आलेख पळयलो जर जायत जाल्यार त्या कार्यकाळा भितर हांव डेफिनेटली सांगपाक शकता की 5 वर्सांच्या कारकिर्दी भितर हांवें 1000 crores वर्थ डेव्हलपमेंट ही केल्लो। बॅकवर्ड आशिल्लो मतदारसंघ सगळे कडेन खूब आशिल्ले, खंय कितलेंय केलें जर जाय जाल्यार तें दिसचें ना। सांगे मतदारसंघ हो भौगोलीक दृश्ट्या 1/6 ऑफ गोवाज एरिया लायज इन सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी इटसेल्फ। म्हणजे भौगोलीक आमचे जर 6 मतदारसंघ केले जर जाय गोंया भितर 6 मतदारसंघ जातले। येदी व्हडली एरिया आसा आमकां। एक नेत्रावळी पंचायत जर घेतली जर जाय जाल्यार आमी जाल्यार सालसेतांतले सगळ्यो जे 8 मतदारसंघ एक पंचायतीन बसपा सारकी वायड एरिया। सो तुमी कितलोय विकास केलो जर जाय तो नजरेन भरचो ना कारण 10 किलोमिटराचे रस्ते गेले जर जाय जाल्यार थंय 100च लोकवस्ती आसा। तांकां रस्ते जाय, तांकां वीज जाय, तांकां नळाची जोडणी जाय, ह्यो पायपलायन्स आसात, तांकां इलेक्ट्रिसिटी जाय, हे सगळे लायन्स आमकां थंय व्हरचेच पडटा। सो इन्वेस्टमेंट चडांत चड केले नंतरच थंय विकास म्हणटा तो दिसतलो। थोड्या हांकां रस्ते पावनाय तुमी मानता, थोडे कडेन म्हाका तरी दिसता की सांगे मतदारसंघान हांवें 150 crores रस्ते केले। 120 किलोमिटराचो स्ट्रेच जो तुमी 8-9 वर्सां पयलीं केल्ले रस्ते अजुनूय हांव चॅलेंज करून सांगता की एकूय पॉटहोल तुमकां दिसचो ना विनाकारण खडल्या। एका वटेन सुळसुळीत रस्ते आसा मानता आमी पयले, पूण जॉग्राफिकली एरिया कितले जाय पडटले पळया तुमी। जॉग्राफिकली 1/6 ऑफ गोवाज एरिया लायज इन दीस। सो रस्ते हे म्हजे कार्यकाळान भितर जाल्ले म्हाका दिसना की पयलीं केन्नाय जाल्ले म्हणून ते खूब मोठ्या प्रमाणान सवलती मेळ्ळ्यो। आतां तुमी उदकाचो प्रश्न म्हणटात, आमी त्या वेळारय उदकाचे हे प्रश्न आसात ते आमी हाताळिल्ले। जे लोकल रिसोर्सीस आसात तेय टॅप केले, स्ट्रिम्स आसात त्यो डेव्हलप केल्यो। साळावलीचें उदक व्हरपा खातीर 56 crores वर्थ आमी पायपलायन घाल्ली
ती कमिशन जाली, टेस्ट जाली, तातूंतल्यान एक 3 पंचायतींक उदकाचे फाटें वचपाचे. पण हे सगळे कार्य करता म्हणल्यार 2017 आयल्यान 2017च्या नंतर निवडणुकी म्हजी हार जाली आनी अजून पर्यंत ते कमिशन जाल्ले उदकाचे जाले ना. हांव आतां करतलो. म्हणजे उदकाचे प्रॉब्लम्स आसतले. इलेक्ट्रिसिटी म्हाका दिसना की खंयच उरल्या म्हणून. इलेक्ट्रिसिटी जे गांवगिऱ्या वाठारांत भितर खूब 5-6 घरांक पसून जर 3 किलोमिटराचेर आनी 10 किलोमिटराचेर लायन व्हरपाची त्या वेळार व्हेल्ली आसा. सो इलेक्ट्रिसिटीचे आमचे प्रॉब्लम्स आमी सफर जाता कित्याक लागून ते हांगच्यान जे रानांतल्यान लायनी वतात ताजेर कितें तरी पडटा आनी उरता आनी 4-4 दीस लायट ना जाता कारण खांबे पडटात. अशी भूगोलीक हें आसा. रानांतल्यान लायनी वतात तेन्ना हे साहजीक आसात. हांवें त्या वेळार 180 crores एक प्रोजेक्ट हाडिल्लो अंडरग्रावंड केबलिंग. तो अजून कंप्लीट जायना. गेले ते 5 वर्सांक लेथर्जीक लिडरशीप आशिल्ले कारणान गेले ते 5 वर्सांक ताका हात लायले ना. ताजेर येता. पूण आतां आमी जेन्ना बसता तेन्ना आमी सांगे मतदारसंघ हो डेव्हलप मतदारसंघ म्हणप, अंडर डेव्हलप मतदारसंघ म्हणप. अंडर डेव्हलप मतदारसंघ म्हणप हांव केन्नाय डेव्हलप म्हणपाक शकत ना. सांगे गोंयच्यो खंयच्योय चडांत चड एरिया आसा त्यो अंडर डेव्हलपच. 2 टायम सांगेचो आमदार म्हणटा आपलो मतदारसंघ अंडर डेव्हलप ना. एक टायम म्हजो मतदारसंघ हांव आतां 5 वर्सां ही सुरवात जाल्ली आसा. 2 म्हयने जाल्ले आसात. एक टर्म हांवें केले, ताजो ब्रेक पडलो. हो एक मोठो इम्पॅक्ट आशिल्लो. जेन्ना ब्रेक पडटा अर्द्यार सगळीं कामां येता. तुमी पळयात दाखयता प्रत्येक पंचायतीन हांवें घर बांदपाक घेतली. पंचायत घरां हांवें केल्ली ती अजून पर्यंत स्थिती तीच आसा. ताजें इनॉग्रेशन जालें ना, ताजें फुडलें काम केलें ना. हांवें 6 ग्रावंड घेतले, प्ले ग्रावंड घेतले. ते 6 ग्रावंडाचेर हांव जेन्ना पळय पडलो न्ही तेन्नाच्यान 1 रुपयाचो इन्वेस्टमेंट जालो ना. आतां हांव खंय तरी सुरवात करता. उदकाच्यो कोणा ब्लेम कोणाक करता 5 वर्सांत? तुमी आमदाराकूच करता काय सरकारूय तुमचेच आशिल्लें? सरकार आमचें आसलें जर जायत, आमदार जर एफिशियंट ना, तो जर विकासाची कामां व्हरपाक जर कमी पडटा जाल्यार ती आमदाराची न्ही. लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह स्ट्रॉंग आसपाक जाय तेन्नाच खंय तरी डेव्हलपमेंट. आमी पयलें सांग्याचेर सारकें हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. खुबशे फावटी आमी पयलें तांचे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तांकां हांगा हाडून विकचें पडटा, सावड्ड्या किंवा हांगा मडगांव हाडून विकचें पडटा. ती चेन ना. जे बेसीक जे लोकां खातीर आमी म्हणटा की बाबा लोकांचे उदरगत म्हणटा पळय ते ना. हाव डू यू रिएक्ट? 2012 ते 2017च्या दरम्यान तुमी पळयलें जर जायत सांगेचे हांव डेफिनेटली सांगपाक शकता. ज्यो सांगेचे शेतकऱ्यांचे प्रश्न आशिल्ले ते तडीक लावपाक आमी खूब प्रयत्न केले. ज्यो सबसिडीज म्हणा किंवा सपोर्ट प्रायज आशिल्लो पळय न्ही, 1/5 ऑफ दी हे बजेट आशिल्लें न्ही ते सांग्यार स्पेंड जाल्लें आसा. सादारण ते 50 कोटी रुपया हे फक्त सपोर्ट प्रायसाच्या हातूंतल्यान शेतकऱ्या पर्यंत पावोवपाक हांव सफल जाल्लो. प्रत्येक वर्साक 10 कोटी किमान शेतकऱ्यांक सपोर्ट प्रायसाचे वताले. मिल्क जर जालें जर जाय जाल्यार परत आनीक 40 कोटी 5 वर्सां मदीं आमी शेतकऱ्यां पर्यंत पावयले आसा. दुदान भितर क्रांती जाल्ली, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आसा पळय न्ही तातूंत भितर क्रांती जाल्ली. फुडले 5 वर्सांक तांचे कडेन लक्ष गेलें ना, ते ड्रॉप जाल्लें आसा. आतां म्हणजे ही एक चॅलेंज आसा की परत एक फावटी ते घेवन वचपाक जाय आमकां. खंयच्याय हातूंत भितर पळयात तुमी. हांवें जे रवींद्र भवन म्हणून आर्ट एंड कल्चराचें रवींद्र भवन जमीन संपादन केली काम सुरू करपाच्या वेळार हांव पडलो. हांवें थंय स्विमींग पूल घालपाचो, थंय वॉकिंग ट्रॅक करपाचे सगळे प्रोविजन्स आसात. गांवांनी जिम्स बांदपाचे सगळे प्रोविजन्स टेंडर काडले. सगळींच वर्सां 5 वर्सां भितर जावचें ना. जी अर्दी उरलेली कामां आसात ती अर्द्यारच उरली. हो एक मोठो सेटबॅक पडलो. एक तुमचेर एलिगेशन जातालें की खंय हेल्थ सेंटर रेडी जातालें पूण इनॉग्रेट करपाक सीएमाक तुमी येवपा दिनाशिल्ले खंय सांग्याचेर. सावड्डे म्हणसर सीएम येतालो, सांग्याचेर दिनाशिल्ले. प्रसाद गांवकरान हांगाच बसून आमकां स्टुडियोन सांगिल्लें की खंय सुभाष म्हणटा की सीएमाक तो येवं नाका म्हणून सीएम येयना. ग्रावंड अर्दे उरले कारण इनॉग्रेट करपाक कोण ना. वचत थंय सुभाष पांय घालता आनी आडयता म्हणटात. हांवें खुबशे कडेन इनॉग्रेट करपाकच न्ही, हांवें इनॉग्रेट करपाचे प्रयत्न केले. जी पंचायत बिल्डींग नेत्रावळी 5 वर्सां जालीं फक्त पेंट मारपाचो आशिल्लो, ती पंचायत बिल्डींग इनॉग्रेट करपा खातीर 2-3 फावटी आमी सुरवात केल्ली. ताणें वचून त्यो ताच्या भावान बी वचून पारय बिरय घेवन त्यो नेम प्लेट्स लायल्यो त्यो फोडल्यो. आतां इनॉग्रेट करपाक हाडायले कोणी? इनॉग्रेट करपाक जायना. आमी ग्रावंड इनॉग्रेट मलकर्णे ग्रावंड एक स्टेडियमसो बांदलेलो आसा, व्हडलो ग्रावंड, सादारण ते 3.5 कोटी रुपया मोडून बांदलो. ते इनॉग्रेट करपा खातीर आमी सीएमाक आपयलो. प्रसाद गांवकरान येवन थंय लॉक मारली. कारण विचारली जर जायत
गेटीची ती खिळे आसा ती अजून पर्यंत हालता, कट आवाज जाता, ती सारकी करात आनी ग्राउंड इनॉग्रेट करा. म्हणजे सिली कारणां घेवन जो आमदार आसा पंचायत बिल्डींग कित्याक इनॉग्रेट करपा नाका, पंचायती कडेन वचपाचे 3 मीटर पेवर्स घालेना, ते पेवर सुभाष फळदेसायन पयलीं घालचे आनी मागीर इनॉग्रेट करपी. हांव तुका देवाक भिवन सांगता की आमी खंयच्याच प्रोजेक्टाक खो घालपाचो प्रयत्न केले ना. ताणें फक्त आपल्याक जी लेथर्जी आसा, आपल्याचें जे कामचुकारपण आसा किंवा ताजे इनएफिशियन्सी आसा ते आमचेर मारले. शेवटाक इलेक्शनाच्या शेवटाक कोणाक तरी ब्लेम करपाक जाय की सुभाष फळदेसाय सीएमाक सांगून आडायता कामां म्हणून लोकांनी दाखोवन सावड्डे सीएम म्हणून सांग्यार येऊ नये येना जालें जर जाय जाल्यार ताणें आफोवपाक जाय न्ही. ताणें एक म्हाका लेटर अजून पर्यंत ताजेर वाद घालपाचो ना. म्हाका एक तरी लेटर ताणें दाखोवचें की ताणें सीएमाक केन्नाय तरी आफयलां आनी हें काम करपा खातीर खंयच्याय डिपार्टमेंटाचें काम ताणें एक पत्र बरयलें किंवा एक फावटी भेट घेतली. ब्रिज बांदपाक हांव आडयता म्हणटालो, एकूय ताणें ब्रिज बंद पडले नंतर एकूय लेटर दाखोवचें किंवा एकूय फावटी तो सीएमा कडेन गेल्लो तो दाखोवचो, फोटोग्राफ दाखोवचो किंवा त्या GSIDC कडेन अधिकाऱ्या कडेन बशिल्ल्या केन्ना मिटींग घेतली. हांवें करून घेतलें, परत सुरवात केली. सुरवात करतकच येवन मात फोटो काडटा की सुभाष फळदेसाय हाडायले आपणी सुरवात केली म्हणून. म्हणजे ह्या प्रकारे लोकांक जे पिशे करपाचें ताणें तंत्र वापरलें, लोकांनी ताका पिशाक काडलो. ताणें म्हणटालो की सुभाष फळदेसाय हें स्क्रॅप मटेरियल. अरे हांव स्क्रॅप मटेरियल जालो जर जायत हांव एक वटेच्यान तो म्हणटा की सुभाष फळदेसाय हो गेलो, ताका कोण खायना, ताका कुत्रोय खायना जाल्यार तो स्क्रॅप मटेरियल जाल्लो आसा. हो स्क्रॅप मटेरियल जेन्ना तो म्हणटा जाल्यार हांव हाडोवपाचो प्रश्न जायना. हांव स्क्रॅपान आशिल्लो न्ही. तुमी पावरांनी आशिल्ले, BJP पावरार आशिल्ले. हय, पण ताजे वताना हांव स्क्रॅप आशिल्लो न्ही. सो लोकांनी स्क्रॅप कोण ते दाखोवन दिल्ले आसा. ओके, ताजी इनएफिशियन्सी म्हणटा. इनएफिशियन्सी टोटल. सांग्याचेर जी भाजपा वर्सीस भाजपा जाली इलेक्शना पयलीं ती आतां एक भाजपा जाल्या की आजुनूय ते सेंटिमेंट्स आसा. कोण तरी भाजपावालो सुभाषाचो आनी कोण तरी भाजपावालो सावित्रीचो अशें आशिल्ले ते. सांग्यान भाजपा भितर एक उबी फूट घाल्ली. आमचो मंडळाचो अध्यक्ष गेल्लो, त्या बुथाचेर म्हाका सादारण ते 200 मतां पडटालीं. ह्या फावटी 367 पडली. म्हणजे मंडळाचो अध्यक्ष गेल्लो, ते जो लोकांनी राग काडलो की सुभाष फळदेसायाच्या बरोबर एक एफिशियंट मनीस भारतीय जनता पार्टीचो सच्चो कार्यकर्ता आसा, ताका सोडून गेले नंतर त्या बुथाचेर खंयचेय एक 7-8 जण कोर कमिटीचे, एक 7 जण म्हणजे कोर कमिटीचे मनीस फुटले. 10 पैकी 7 गेल्ले. ह्या 7 बुथाचेर म्हाका ओवर डबल मतदान जालें. ते गेल्ले त्या बुथाचेर. लोक आमचे वटेच्यान रावलो. आनी हो एक राग आसा, हो एक रिवेंज आसा लोकांचो की तुमी कोणा फाटल्यान पयशा फाटल्यान गेले म्हणून तांकां आयज समाजा भितर नांवूय ना. एक आसा की फर्स्ट टर्माक लोक म्हणटाले की सुभाष फळदेसाय मातसो एरोगंट जाल्लो म्हणून आमी ताका उडयलो म्हणून एक सूर चलतालो. वेदर यू विल एग्री ऑर नॉट आय डोंट नो, बट अशें सूर चलतालो. सेकंड टर्माक वॉट इज युअर टेक फ्रॉम, म्हणजे कितें तरी मिस्टेक्स जाले आसतल्यो फर्स्ट टर्माक जाका लागून तुमकां कंटिन्युटी मेळुना, पूण लोकांनी परत एक्सेप्ट केले तुमकां आनी यू आर देयर फॉर. हो मतदारसंघाची रचनाच अशी आसा की लोकांनी म्हणजे एग्रेशन पळय न्ही ताका एरोगन्सी हें केलें. म्हज्या कामा बाबतींत हांव आजून एग्रेसिवूच आसा. म्हणजे लोकां कडेन म्हणजे जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसात, जे लोकांची कामां जायना जाल्यार म्हजो पारो चडटा. आतां हांव मातशें सगळें सांबाळून घेवन वता. म्हणजे एक हें आशिल्लें, म्हणजे हांव जेन्ना सरकारी ऑफिसांनी 9:30 वचून उबे रावतालो, जे कोण आयले ना तांकां जाप विचारतालो, तांकां मेमो काडपाक लायतालो. ह्यो गोश्टी म्हजे कडल्यान जाल्ल्यो. आनी त्याच लोकांनी शेवटाक हो एक अशी मॅसेज घाली, हांव एरोगंट म्हणून. म्हणजे इतकेंच की आसा, 40 किलोमिटरा वेल्यान
जे ॲडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिस सांग्यार आसा साळजिणीचो मनीस येता तो परत गेलो जर जाय त्या कामा खातीर तो परत येवपाक हें करचो ना. म्हणून म्हज्या ऑफिसांतल्यान परत केन्नाच कोण वचपाक जायना, परत काम जाले शिवाय आयज यो फाल्यां यो जावपाक जायना. म्हणून हांव आमचे जे कामचुकार जे कर्मचारी आसा तांचेर वचक आशिल्लो. ताणें ती स्प्रेड मॅसेज घाली. म्हजे कामाचें एग्रेशन आसा, म्हजे उलोवपाची स्पीड आसा किंवा विधानसभेन म्हजे प्रश्न मांडपाचे आनी ते पोटतिडकीन मांडपाचे, लोकांनी जर ताका तें इंटरप्रेट केलें की हांव एरोगन्सी आसा म्हणून, जाल्यार तें फट म्हणून कळ्ळें. पूण ताजे नंतर आयिल्ल्या आमदारान ताचेर कॅपिटलायज करपाचें सोडून तो सपशेल कशें जाता, हांव ना जर जायत जाल्यार काम कशें जालें, सुभाष आसतना काम कशें जालें. म्हणून येदी व्हडली संकटां आसतनाय बी, पार्टीन भितर उबी फूट आसतनाय लोक म्हजे बरोबर रावले. कित्याक की सुभाष फळदेसाय करतालो तें बरोबर आशिल्लें. आतांय तुमी तितलेच एग्रेसीव आसतले? हांव कामाच्या बाबतींत एग्रेसीव आसतलोच, कारण ते म्हजो कोर कॉम्पिटन्सी म्हणजे तीच म्हणटा हांव. म्हजें एग्रेशन, कामाची स्पीड, गांवांगांवांत भोंवपाची, ऑफिसरांक घेवन भोंवपाची, तो मागीर शेनवार आयतार पसून हांव ऑफिसरांक पूल करून आजूय भोंवता. म्हणजे काम करपाची म्हजी स्टायल तशी बदल्लीच ना. म्हज्या एग्रेशनान काम करतलो. कांय प्रमाणान जे म्हणजे हांव पोटतिडकीन एखादे वेळ राजकारणान कशें आसा, सगळ्यांक सांबाळून घेवन वचचें पडटा. तुजे विरोधान पसून की तुका सत्य जें वेगळेंच उरलें, तें असत्याचे पसून एक एक वेळार कास धरचे पडटा. तें म्हाका जमनाशिल्लें. हांव तें जमोवपाचो प्रयत्न करतलो. ह्या फावटी करचें पडटलें तें म्हाका. कारण कोणाक खरें उलयलें जर जाय जाल्यार वायट दिसता. हांव केन्नाची कोणाची तोंडार स्तुती करना. काम बरें करता ताका शाबासकी दिता, काम करना ताका पनिशमेंट करता. आतां पनिशमेंट करता आसतना मातशे हात आकुर्ते घेवचे पडटले. 2027 जर आमी हांगा बसले जाल्यार सांगे मतदारसंघ डेव्हलप मतदारसंघ म्हणपाक शकतले आमी? निश्चितपणान म्हाका दिसता की सांगे मतदारसंघ डेव्हलप्ड म्हणपाक आमी शकपा सारक्यो जे इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता ते करपाचो फाटल्यान आसा. म्हणजे खुबशे विशय अजून आसात आनी तकल्यान आसा. गेले ते 2 म्हयने हांव हांगाच न्हय तर सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेनय म्हणजे खुबशे बरे संबंदांतल्यान खूब मोठे फंडींग हांगा हाडपाचें आनी लोकांक जाय तश्यो सुविधा निर्माण करपाच्यो, आमचे पर्यटन स्थळां डेव्हलप करपाची, तातूंतल्यान आमची आर्थीक उन्नती जावपाक जाय. जे बेरोजगार आसा तांकां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेळपाक जाय किंवा नोकऱ्यांची निर्मिती जावपाक जाय. त्या दृश्टिकोनांतल्यान मोठ्या प्रमाणात म्हजें काम सुरू जाल्लें आसा. सो कंप्लेन्स आसपाना? फुडल्या फावटी कंप्लेन आसतलेच ना जाल्यार आमी कितें आसतले? राजकारण हें जातलें. हांव फुल्ली डेव्हलप जालो अशें म्हणपाकय शकना, कारण लोकांच्यो निड्स आसात त्यो परत परत वाडत आसतात. आयज हांगा एखादे वेळ आमकां हायर सेकंडरी जाय पडटा, ती हांव हायर सेकंडरी दिली. हायर सेकंडरी दिली त्या बरोबर म्हाका कॉलेज जाय म्हणून परत कमतरताय येतलीच. आयज हांवें जर एक प्लेग्रावंड केलो, थंय स्टेडियम जावपाक जाय, हें येतलेंच. सुविधा कितल्यो निर्माण जातात तितल्योच परत एक फावटी लोकांची अपेक्षा वाडटा. आनी हें साहजीक आसा. हें आमी सिविलायजेशन जाता, आमी डेव्हलप जातात. आमी स्वताच्या घरान भितर जेन्ना बऱ्यो सुविधा निर्माण करपाक शकता. जो मनीस स्कुटर आयज घेता तो कार अपेक्षीत करतात. कळ्ळें न्ही? सो द डेव्हलपमेंट इज अ नॉन एंडिंग प्रोसेस. यू कॅनॉट से दॅट इट इज फुल्ली डेव्हलप. नाव आय हॅव टू रिलॅक्स, जस्ट get myself elected and sit on the chair. फुडल्या मॅनिफेस्टोन घालपा पॉयंट आसतले तुमचे कडेन? ऑफकोर्स वो कंटिन्युअस प्रोसेस आसतलो, कोणाकय आसतलो. आज खंयचोय मतदारसंघ तुम्ही पणजेचो घेयात, परवरीचो घेयात, डेव्हलपमेंट वो कोणी तरी कंप्लेन करताच केन्नाय तरी. म्हणून तो डेव्हलप जालो असं कांयच ना. आमी पयलीं काडून पळय. आतां तुमी हांवें एक एग्जाम्पल दिवपाचो जाल्यार जर जाय, साळजिणी हो शेवटचो गांव आसा. अंत्योदय म्हणटा तसलो गांव साळजिणी आसा. ह्या गांवान भितर पांयांनी वचपाक वाट नाशिल्ली, मोटरसायकली वचनाशिल्ल्यो. त्या जाग्यार हांवें रस्तो केलो. जर आयज कंप्लेन थंय आसा की हांवें बसय घाली थंय. आयज ती कंप्लेन आसा की त्या रस्त्याचेर परत इम्प्रोवायज जावपाक जाय. आमदारान कांय केलो ना. हो विशय येतलोच, कारण तांकां आतां हॉटमिक्स जाय. हे प्रश्न येयत रावतले. पूण तें जर कंपेर केलें की आमकां एखादें कोणी बरो ना जालें जर जाय जाल्यार ताका 4 वटच्यान चादराचेर धरून 8-9 किलोमिटर चलत येवपाचें, ते लोक विसरतले. आयज सुविधा जाल्ली आसा. बस वता, गाडी वता, सगळें वता. पूण रस्तो एखादे वेळ पावसान व्हांवून गेल्ले थोडेशे खडबडीत आसतलो, तो इम्प्रोवायज जावपाक जाय न्ही. सो डेव्हलपमेंट हो असो आसतलो. दुसरी गजाल म्हटल्यार आमी पळयलें की तुमी डेप्युटी स्पीकर जाले आनी इलेक्ट जावन आयले, एसेंब्लीन वोट करून इलेक्ट जावन आयले. सडनली तुमी मिनिस्टर जाले. लायक
इज दीस कन्फ्युजन सरकाराच्या मनान आशिल्लें की तुमकां कितें करप काय म्हणून, काय तुमच्या मनान कन्फ्युजन आशिल्लें आपण डेप्युटी स्पीकर जावन लेजिस्लेट करूं काय मिनिस्टर जावन हांगा पावरान रावूं? हो म्हजो प्रियोगेटीव न्ही की हांव कोण जावप तो. म्हाका पार्टीन सांगलें की डेप्युटी सीएमाचो फॉर्म भरपाक जाय. हांव पार्टीचो एक डिसिप्लीन सोल्जर आसा. हय भरपाक जाय, हांव भरलो फॉर्म. तुमी डेप्युटी स्पीकर करात, कितेंय करात, म्हाका आमदार दवरलो, कॉर्पोरेशन दिलो. हांवें पयलीं सांगिल्लें की म्हजी तक्रार कांयच ना, हांव खंयचेच कोणाच्याच कडेन गेलो ना. म्हणजे सेंट्रल हाजे कडेन किंवा प्रभारी आसतले किंवा माननीय मुख्यमंत्री आसतले, हांचे कडेन हांव एकय दीस गेलो ना की म्हाका अमूक एक पद जाय किंवा मिनिस्ट्री जाय म्हणून. म्हाका फॉर्म भरपाक सांगलें, हांवें फॉर्म भरलें. हांव डेप्युटी स्पीकर जालो, कारबाग सांबाळ्ळोय बी. रोखडोच म्हाका पयली दीस म्हणजे पयली दीस रातचो लेट नायट सांगलें की फाल्यां तुवें मिनिस्टर म्हणून स्वेरींग जावपाक जाय, सकाळ फुडें उपसभापती पदाचो राजिनामो दिवपाक जाय. हांवें जे पार्टीन सांगलां तें करीत आयिल्लें आसा. खंय तरी उमेद जाल्लें आसतलें तुमकां ना म्हटल्यार आपूण मिनिस्टर फर्स्ट टायम या बिकमिंग मिनिस्टर. हांव 28 वर्सां उपरांत सांग्याक मिनिस्टरी मेळटा. म्हणजे लोकांची अपेक्षा खूब आशिल्ली, एक्सपेक्टेशन खूब आशिल्लें म्हज्या मतदाराचें. तूं खरें सांगतलो जर जाय, म्हजी अपेक्षा, म्हाजो कॉन्फिडन्स म्हाका आसा की हांव फक्त आमदार पसून उरलो जर जाय जाल्यार म्हजे कडेन कॅपेसिटी आसा तो मतदारसंघ डेव्हलप करपाची. म्हणून हांवें आमच्या कार्यकर्त्यांकय हांव सांगतलो, तुमी आमदार केलो, डेव्हलपमेंट लीव इट टू मी. डेव्हलपमेंट करपाचो मिनिस्टर जालो म्हणल्यारच डेव्हलपमेंट जातलो असं कांय ना. पूण म्हाका तो अनुभव येवपाक लागले आसा की मिनिस्टर जाले नंतर कांय डिपार्टमेंट्स ही आपोआप तुज्या हातून भितर येतात. मग फरक म्हाका आतां जाणवपाक लागला, पयलीं जाणवलो. कामां फास्ट जाता, कामां फास्ट जातात आनी खंय तरी तुमचे जे वर्ड आसा ते आमदार आसतना जे फॉलोअप लागताले ते आतां फॉलोअप तितके लागना, थोडेशे फॉलोअपान जाता. म्हणजे कामाची स्पीड आसा, गती आसा, ते मिनिस्टर जाले नंतर म्हाका एक डिफरन्स कळपाक लागलो आसा. आतां सांग्याचेर परत एकदां त्याच विशयाचेर येता. सांग्याचेर कामां फास्ट जातलीं. सांग्याचेर कामां फास्ट जातलीं म्हणलें जर जाय जाल्यार खंयचेय एक लेटर म्हजें गेलें जर जाय. आतां तुमी पळयात, हांवें इमिडिएटली आयज ट्रायबल रिसर्च सेंटर म्हणजे म्हाका सांग्यार जाय म्हणलें, माननीय मुख्यमंत्र्यान मान्य केलें. ट्रायबल रिसर्च सेंटर म्हणजे सगळी साहजिकच ती पर्वरी पणजे भागान भितर वचपाची. सांग्यार जाय म्हणलें, म्हाका सांग्यार मेळपाक लागलें. आयज हांवें म्हणलें मग सांग्यार म्हाका RTO ऑफिसाची मागणी घाल्ली आसा, ती सांग्यार जावपाची शक्यता आसा. म्हाका लँड एंड सर्वे डिपार्टमेंट थंय सांग्यार जाय, म्हाका तें सँक्शन जालें. आतां हांव जागो पळयतां थंय घालतां. म्हणजे जे बारीक बारीक जे डिपार्टमेंटां एक तालुका लेवल म्हणून जाय ती व्हरपाचो म्हजो प्रयत्न आसा. आमी सांगेचे PHC सेंटर हे अपग्रेड करतात, तातूंतल्यानय बरे प्रमाणान येतलें. आयज हांवें मुख्यमंत्र्याक सांगलें की आमचो ट्रायबल बेल्ट आसा आनी त्या ट्रायबल बेल्टाच्यो ज्यो विमन्स आसतात, बायलो आसात, तांकां रोजगार नासता, कमी शिक्षीत आसात. मुख्यमंत्र्यान आमचे हातून सेंट्रल मिनिस्ट्री कडेन म्हाका उलोवपाक लायलें. पियुश गोयल माननीय मुख्यमंत्री, आमी बसले आनी तांणी आमकां एक व्हडलो प्रोजेक्ट दिल्लो आसा, ट्रायबल हँडीक्राफ्ट विलेज म्हणून, कुणबी विलेज म्हणून. आनी तातूंत भितर प्रोड्यूस जातले की कुणबी साडी आमचे पेटंट आसा. गोंयचे ट्युरिस्ट आयले नंतर जी वस्त प्रामुख्यान मागतात ती म्हणजे कुणबी साडी, जाका आमी म्हणलें आसा की आमचे गोंयचे एक हें तें कोणी खंय व्हरताले स्वीट मेमरीज म्हणून व्हरतात. कुणबी साडी आसतली, कुणबी शॉल आसतले आनी हे मॅन्युफॅक्चर करपा खातीर सेंट्रलान आमकां टेक्स्टायल इंडस्ट्री सांग्यार जातलें. सादारण 10 कोटी आमकां दिल्ले आसा. गोवा सरकारान 2.60 crores दिले. हे म्हजे अचिवमेंट्स ह्या 2 म्हयन्या भितर आसा. ह्या 2 म्हयन्या भितर हांव सादारण ते 60 कोटीच्या प्रोजेक्टाचें फावंडेशन घालतलो. खुबशे लोक म्हाका पयलीं म्हणटाले की 1000 कोटीचो डेव्हलपमेंट खंय जालो तो दाखय म्हणून. हांव सांगता ह्या 6 म्हयन्या भितर म्हजे किमान 100 कोटीचे फावंडेशन स्टोन्स आसतले. म्हणजे तुमी पळयात म्हणजे स्पीड आनी एग्रेशन आसतले. लोक मागीर हिशोब मागुनी की खंय गेले ते पयशे, खंय गेले ते पयशे, हें दिसचें ना. जे सांग्यावेलें बॉटनिकल गार्डन आसा तें बरे तरेन आमकां थंय म्युजिकल फावंटेन, एक बरे क्वॉलिटीचो म्युजिकल फावंटेन, ताजे खातीर लागपी एक म्हणजे व्हिवर्स गॅलरीज आसतल्यो ज्यो हातून आसतल्यो, म्हणजे स्टेडियम टायप आसतल्यो, अशे गॅलरीज निर्माण करपाच्यो. थंय टॉय ट्रेन करपाची, थंय बाकीचे जे ओल्ड एज लोक आसात तांकां भोंवून येवपा खातीर गाडयो करपाच्यो. आनी हें ऐकून तातूंत भितर एक ट्युरिस्टीक पर्यटन म्हणजे निसर्गा कडेन जोडलेलें पर्यटन आमकां पळोवपाक मेळटलें. आतां सांग्यार आयले नंतर आमकां सादारण ते लोक जर रावपाक जाय,
जर आमची आर्थीक उलाढाल थंय कितें जातलें, थंयचे लोकांक जनतेक कितें फायदो जातलो जाल्यार बुर्र करून आयले पयले गेले तातूंत वचचे ना. तांची स्टे करपा खातीर रावपाची वेवस्था करपा खातीर सादारण ते 40 कॉटेजीस आमी बांदपाचो पयलीं हातूंत निर्णय घेतिल्लो आसा. म्हणजे अशे अनेक प्रकल्प हे 1-2 म्हयन्या भितर हांव फावंडेशन स्टोन्स घालून ताची कामाची सुरवात जातली. 1-1.5 वर्सां भितर हे कंप्लीट जातले. आनी सांग्यावेले अशें केलें, एक स्टेज आसा, परफॉर्मन्स आसा, आमचे जे फोक आर्टिस्ट आसतले, आमच्यो ज्यो बायलो महिला आसतल्यो, फुगड्यो आसतल्यो, डाला आसतल्यो, जे गोंयचे वैशिश्ट आसा, आमचे फोक डान्सीस आसा, ते सांजचे आमी खंय तरी एक स्टेजीचेर दाखयतले, एक टिकेट शो दवरतले. जे लोक येतात तांकां सांजचो एंटरटेनमेंट करपाक एक म्युजिकल फावंटेन आसतलो, दुसरे वटेच्यान स्टेज आर्टिस्ट आपले परफॉर्म करतले. म्हणजे ओवरऑल हांगची इकॉनॉमी वाडोवपा खातीर जे जे गरजेचे आसा ते करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. सांगेचेर IIT हाडटले? डेफिनेटली IIT हाडपा खातीर हांवें पयलीं जेन्ना प्रसाद गांवकर आमदार आशिल्लो तो मातसो कमी पडटा म्हणून हांवें मिटींगय घेवन IIT खातीर आंदोलनय केल्लें. एक वटेच्यान IIT नाका म्हणून आंदोलन जातालें, दुसरे वटेच्यान हांव सांगतालो की हांव IIT खातीर, कारण म्हजे कांय सपोर्टरय आशिल्ले ते IITक विरोध करताले. हांवें तांच्या विरोधाक जुमान नासतना हांवें केला, हांवें म्हणजे IIT जाय म्हणून केलो. आमदाराच्या ह्या निष्क्रियतेमुळे तो IIT प्रकल्पय गेलो, कारण ताजें इंटेन्शन वेगळें. अजूनय चान्स आसा तुमकां? आतां हांवें परत एक फावटी मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी घाल्ली आसा. आनी इलेक्शनाक जेन्ना सगळ्यांक दिसतालें की IIT मुद्दो घेतलो जर जाय जाल्यार आमकां एखादे वेळ विरोध सहन करचो पडटलो, हांवें म्हजे हाजेर घाल्लें आसा, मॅनिफेस्टोचेरय घालून हांवें दारोदार आनी मिटिंगांनी सांगलें आसा हांव IIT प्रोजेक्ट हो हाडपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो. जे कोणाकय म्हजे विशीं कितें आसा जर जाय जाल्यार म्हजी मतां गेल्यार कोताय, पण IIT सारको एक एज्युकेशनल प्रोजेक्ट, ग्रीन प्रोजेक्ट आसा, हो आमचो ओवरऑल डेव्हलपमेंट करपाक शकता. तो प्रोजेक्ट हांव निश्चितपणान हाडटलो, हांव पडल्यार कोता येता. आतां सद्या तुमकां सोशल वेलफेअर मिनिस्ट्री मेळ्ळा, रिवर नॅव्हिगेशन मेळ्ळा आनी आर्कायव्ज एंड आर्किओलॉजी मेळ्ळा. सोशल वेलफेअर मिनिस्ट्रीचेर एक जबाबदारी आसता की एंटी इन्फ्लेशन स्किम्स खुबश्यो तुमचे कडेन आसा. एका वटेन बोवाळ चल्ला की LPG म्हारग जाला, सिलिंडर म्हारग जाला, भाजपान पेट्रोल म्हारग करून दवरला. सो तुमचेर जबाबदारी चड आसा लोकांक मातशे थाकाय दिवपा खातीर. हय, सोशल वेलफेअर स्किम्स म्हळ्यार हांव सांगपाक सोदता तुमकां की सगळ्यो सोशल वेलफेअर स्किम्स ह्यो सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा कडेन ना. आमचे कडेन आसा DSS, म्हणजे जे जाणट्यांक अपायज लोकांक आनी आमचे विधवा महिलांक जे 2000 रुपया येतात ते 2000 रुपयांची स्कीम आमचे कडेन. गृह आधार ही आमचे कडेन ना, लाडली लक्ष्मी ही आमचे कडेन ना, DDSSY ही आमचे कडेन ना. खुबश्या लोकांक दिसता ह्यो सगळ्यो स्किमी सोशल वेलफेअरान आसात. आमचे कडेन दुसरे ज्यो स्किमी आसात त्यो खूब आसात स्किमी, ज्यो थोड्यो डॉर्मंट जाल्ल्यो आसात, थोड्यो म्हणजे अनयुज्ड जाल्ले आसा, नॉन मुवींग स्किम्स आसात. हांवें तांची एक लिस्टिंग केल्लें आसा. ज्यो स्किमीचो उपयोग ह्या कालांतरान कोणाक जायना त्यो स्किमी भायर काडून नव्यो स्किमी इम्प्रूव हाडपाच्यो आसा. त्या स्किमीन भितर कितेंय हें इन्फ्लेशन आसा तें कवर अप करपा खातीर कितें जाता जर जाय जाल्यार मुखार वचपाचें. म्हणजे सादारण ते आमचे जे विधवा महिलांचे आमचे ट्रायबल स्किमी आसतात तांकां कितें वाडीव मानधन बी दिवपाचें पळोवपाचें आमचे स्कीम वाडयतलें मानधन. आमचो प्रयत्न आसा. सरकारा कडेन पयशे ना म्हणटा, सरकारा कडच्यान ना, सरकारा कडेन हें उलोवचें पडटलें. फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन खंयचीय स्कीम आमी इम्प्रूव करता तेन्ना हांव एक डिपार्टमेंट म्हणून खंयचोय एडवर्टायजमेंट किंवा खंयचेंय डिसिजन घेवपाक शकना. वेदर इट इज वायबल, वेदर वी हॅव अ फायनान्शियल बजेट फॉर दॅट, वेदर अवर रेव्हेन्यू जनरेशन इज स्टेबल, ह्यो सगळ्यो गजाली करून आमी मुखार वचचें पडटलें. दुसरी गजाल म्हणजे रिवर नॅव्हिगेशन आसा आनी खंय तरी कजिनोय तुमच्याच हातून पडटा. तुमकां जाय जाल्यार कजिनो काडपाकूय मेळटा, कारण रिवर नॅव्हिगेशन इज युअर डिपार्टमेंट. आमकां चॅनलाक त्रास जाता आनी कितें करून खुबशे जाण हाजे पयलीं बोवाळ घालताले. विल देर बी एनी मूव टू आस्क गव्हर्मेंट टू मूव कजिनोज आउट फ्रॉम पेंजीम? See, there is a lot of misconception about this department. Again, river navigation department is with me, but captain of ports is altogether a different department which is controlling the activities of casinos. I do not have any right to destabilize the casinos or to take away, but definitely जर river navigate करता आसतना आमच्यो जेटीज जर कोणी एनक्रोच केले जर जाय जाल्यार हांव ताजे सर्वे करतलो. तुमचे ऑलरेडी जेटीज म्हाका दिसता ताजेर खुबश्यो हे आयिल्ले ना, म्हणजे कंप्लेन्स आयिल्ले आसात आनी त्या कंप्लेनीचेर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स इज ऑल टुगेदर अ डिफरंट मिनिस्ट्री इट सेल्फ. कळ्ळें न्ही? पयलीं कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी रिवर नॅव्हिगेशन आसलेलें तें आतां कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स सायडीन काडला.
एक्चुअली तो पार्ट ऑफ रिवर नॅव्हिगेशन इटसेल्फ. पण बेती वता ते जेटीचेर न्यू आयला म्हणून बोवाळ मदीं घालताले कोण तरी. हांवें पळयलें आसा, इट इज नॉट बोवाळ म्हणजे आतांची न्ही, हें 2015 सावन ही जेटीचेर हें सगळें चल्लेलें आसा. आतां एनकरेजमेंट जर चड जाता आनी खऱ्यांनीच जर तें इलिगली केल्लें आसा जर जायत जाल्यार आय वील टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेन्स्ट देम एट एनी कॉस्ट बिकॉज ऑफ म्हणजे पॅटी रेवेन्यू वी शूड नॉट सॅक्रिफायस दी आमचे ज्यो जेटीज आहा त्यो सॅक्रिफायस करपाक आमी दिवचे ना. हांव पळयतलो, म्हाका खबर आसा की कांय जाग्यांनी खुबशे कंपन्यांनी एनक्रोच केल्ले आसात. ताजेर म्हजी विजीट आसतली, इन्स्पेक्शन आसतली. आय वील म्हणजे जे कोणी ऑफिसर जबाबदार आसा तांकां हाचे आन्सर दिवचे पडटले. R&D डिपार्टमेंटांतल्या ऑफिसरांक जाप दिवची पडटली. एक्झॅक्टली. जे आनी आपली प्रॉपर्टीज ज्यो लेट आउट केल्ले आसात फॉर पॅटी गेन्स किंवा रेवेन्यू दिता ह्या नांवा खाली, हांव खुबश्यो फायली पळयतालो. एक फायल तर म्हाका मेळ्ळी आसा तशी, तातूंतल्यान निश्चितपणान ताजेर कारवाई जातली. सरकार म्हणटा कजिनो जाय म्हणटा. काजिनो बंद कर म्हणून हांव खंय म्हणटा. म्हजे हाजेर म्हणजे म्हज्या डिपार्टमेंटाक विदाउट दी परमिशन ऑफ द डिपार्टमेंट with if it is creating hindrances to the local navigation of our ferries आणि जे पर्पजा खातीर जेटी बांदल्यो, if it is not used for that purpose and casinos companies are encroaching it, I will definitely take action. It doesn't mean that I am trying to destabilize the casinos. Casinos is altogether a different issue which is not connected to me. So बेकायदेशीररित्या आपल्या ते आमचे एनक्रोच करता जर जायत R&Dच्या हातून भितर जर एनक्रोच करता जर डेफिनेटली आमी एक्शन घेतले. हाजे प्रत्येक आमदाराक सांगण्याचे भंय आसता की ते कंटिन्युटी मेळना. आमी पयलें सांगया केन्नाच दोनदा येना. आमी जेन्ना प्रसादाक म्हणटाले तेन्ना तो म्हणटालो हे फावटी हांव हिस्ट्री करून दाखयता सांग्याचो आमदार दोनदा येतलो म्हणून. तुमच्या बाबतींत तशेंच जालें. तुमी आशिल्ले नंतर तुमकां गॅप घेवचें पडलें एका टेन्युअरा खातीर. ह्या फावटी खंय तरी एक तो बारीकसो प्रेशर आसा तुमच्या मनांत? बिलकूल प्रेशर आसचो ना. म्हाका खबर आसा की आनीक फक्त निवडून येवप हें म्हजें हें ध्येय न्ही. आनी निवडून आयलं ना म्हणून हांव कांय म्हणजे असो फ्रस्ट्रेट जालो ना आनी डिप्रेशनान गेलो ना. आय स्टार्टेड माय एक्टिविटीज बिकॉज पॉलिटिक्स इज नॉट माय ब्रेड एंड बटर. कळ्ळें न्ही. हातूंत भितर लोकसेवा हो जनसंपर्क आनी लोकसेवा हो करपाचो उद्देश आसा म्हणून हांव परत आयिल्लो आसा. सेकंड टायम हांव निवडून आयिल्लो आसा आनी परत एक फावटी म्हजे परस जर कोणी एफिशियंट आसा जर जायत जाल्यार पीपल हॅव अ चॉयस. So I am trying to give my best and I am sure ज्या तुम्ही केन्नाय कोणाक खंयचेय एक इतिहास हांव फक्त ते 1000 कोटीचे कोश्टक सांगता पळय न्ही ते तोंडान सांगना. म्हणजे बुकलेट आसा. एनीबडी कॅन चॅलेंज की तूं हो 1000 कोटीचो हिशोब दिलो न्ही बुकलेटान भितर हें काम करनासतना दिला अशें एकय जर 1000चे काम सांगलें जर जायत ते बुकलेटा उज घालया. हांव इतकें कॉन्फिडंटली सांगता यू वील नॉट फायंड एनी अदर कॉन्स्टिट्युएन्सी वेरीन you have a documented booklet of all the development which is carried out within 5 years and it is to the tune of 1000 crores. 1000 crores. म्हणजे हो मतदार दिसचे ना. एखादे वेळ तुमकां गेले त्या बरोबर तें दिसचें ना. हांगचे तुमी कब्रस्तान पळयले जर जाय जाल्यार तुमी कब्रस्तान ऑल ओवर इंडियाक तुमकां मेळपाना असले कब्रस्तानूय तातूंत भितर आसा. तुमकां जर म्युनिसिपालिटीचे बिल्डींग पळयले जर जाय जाल्यार तुमकां येदी व्हडले म्युनिसिपालिटी सांग्याचे म्युनिसिपालिटी रेवेन्यू वायज सगळ्यांच्यांनी लास्ट रेवेन्यू जनरेशन पूण सगळ्यांच्यांनी व्हडली टॉलेस्ट बिल्डींग आसा ती सांग्यार आसा. ज्यो गोश्टी आमकां जाय त्यो आमी प्रामुख्यान करून घेतिल्ले आसा. मतदारसंघ खूब वायड आशिल्ले कारणान थंय केल्लें काम दिसना. आतां साळजिणी एक रस्त्याचेर 100 वोट्स आसात. 100 वोट्सा खातीर म्हजे 3 कोटी हांवें रुपये मोडले आसात त्या रस्त्याचे. ते 100 लोक सोडले जर जायत आनी खंयचोय मनीस त्या वचपाचो येत ना. नुन्या गांवांत वचपाचो, तळसाय गांव वचपाचें 2.5 कोटीचे रस्ते केले. ती लोकवस्ती कितें आसल्या 50 आनी 60 आसा. ह्या गांवांनी वचपी कोण तेच लोक आसात. ते केन्नाय म्हणपाना भायले लोक म्हणपाना इतले खर्च जाला म्हणून. वेरेज एक सेंटर आतां कुडचड्या सारकें सेंटर आसा ती एक 500 कोटी मोडून जर एक सर्कल बांदलें आनी बरें हें घालें जाल्यार त्या मतदारसंघांतल्यान कुडचडे जावं मडगांव जावं ताजे वयल्यान 25 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक भोंवता आनी बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे म्हणटात की ते डेव्हलप केले रे सांग्यार कांय ना म्हणून. पूण सांग्यार इंटेरियर हिंटरलँड जो डेव्हलपमेंट जाला बुडबुड्या तळी पळयली जातली जर जाय दत्तगुंफा आसतली सांग्यार ब्रिजीस आसतले सांग्या वयले एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज डेव्हलप केल्ले आसतले किंवा आमचे वॉटरफॉल्स डेव्हलप केल्ले आसा.
बाकीचे तुम्ही पहिले जर जायत कडेला म्हणून एक गांव आसा ज्या जाग्यार म्हणजे सादारण 5-6 किलोमिटरांचेर 6 घरां खातीर लायट व्हरपाक जाय फॉरेस्टाचें परमिशन हे ते सगळें घेवन अशें हांव कितलेंय सांगतलो मानगाळ गांवांत भितर रस्ते जाले कल्ला काजूगट्टो कडेला बोणकला असल्या गांवांनी लायट नाशिल्ली तुमी सांगताले ते सगळे लायटी बी खंयचे इतले पयस रानांतल्यान व्हेल्या आमी हो डेव्हलपमेंट कोणाक कळना त्या 5-6 घरां ते सोडून थी वचपाचो कोणा प्रश्नच येना सो हो जो इन्वेस्टमेंट आनी हो जो डेव्हलपमेंट आसा तो लोकांच्या नजरेन भोवना आतां नजरेन भरतलो जर जाय आमकां एक बाजार धरून बरो सुंदर तो केलो जे भागांत भितर सगळे लोक येतात तितकेच सांगे लास्ट मतदारसंघ जाल्ले कारणान सांगे मतदारसंघांतल्यान दुसऱ्या मतदारसंघाचो कोणूच वचपाची केन्नाय हेच पाळीच लोकांक दिश्टीच पडना कितले भितर काम केलें ओके देव बरें करूं सर फुडले 5 वर्सां उपरांत बसतना आमी वेगळे विशय घेवन बसतले आनी ऑल द बेस्ट तुमकां हो पयलीच मुलाखत आसा सो नंतरूय रिव्यू करपा मुलाखती घेतले सो देव बरें करूं थँक्यू हे आशिल्ले सुभाष फळदेसाय ते म्हणटा की फुडल्या 5 वर्सां उपरांत आमी बसतले तेन्ना वेगळो मॅनिफेस्टो आसतलो कारण आतांचे प्रश्न आपूण पुराय सोडयतलो फुडल्या 2 म्हयन्या भितर सुमार 100 कोटी म्हटले तुमी हय 100 कोटीची कामां हातांत घेतले सो तांची टॅली 1100चेर पावतले 1100चेर टॅली पावयतले ते कामां हातांत घेतले आनी सांगेचो विकास करतले सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा विशीं ते म्हणटा की अशें सगळ्यांनी धरचें न्ही की बाकीच्यो सगळ्यो स्किमी तांचे अंडर आसा पूण ज्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो बरे भशेन लोकां कडेन पावन लोकांक थाकाय दिवपा खातीर आपूण वावर करतलो आनी R&D विशीं ते म्हणटा की कजिनोन जर इल्लिगल्ली जेटी ऑक्युपाय केल्ल्यो आसा जाल्यार ताजेरूय आपूण एक्शन घेवपाक फाटीं फुडें सरचो ना तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com Channel partners are RDX Goa and production partners are goabyline.com. Keep watching. Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook and Twitter. Hi, I am Kaushal Palekar. Hi, I am Ketan Golatkar. Hanuman Neglur. Rahul Desai. नीरज बांदेकर. Prasad Deshpande. Hi, I am Rupesh Samant. I am associated with Goa News Hub. Goa News Hub. गोवा न्यूज हब. Follow us on Twitter, Facebook and Instagram. Like us, Share us and subscribe us. Download our app from Google Play Store. for latest news updates. visit www.goanewshub.com. Keep watching us.